स्वस्ति श्रीमन् महागणपतये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री भवानी शंकराय नमः। ओम श्री मात्रे नमः। परिज्ञानाश्रम श्री गुरु शंकर परिज्ञानाश्रम शंकर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पांडुरंग आनंद परिज्ञान गुरु सद्योजात शंकर सद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनंदन। गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू सद्गुरु रूपे मला वाटते अंतरी त्वा वसावे तुझा दास बोधासी त्वा बोधवावे अपत्या परी पाववी प्रेम ग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा महाराजया सद्गुरु रामदासा ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। जय जय रघुवीर समर्थ अनेन प्रियतां देवो भगवान् जानकीपतिः श्रीरामचन्द्र पूर्वेशा अस्माकं कुलदैवतं श्रोता वक्ता श्रीराम समर्थ श्रीराम समर्थ श्रीराम समर्थ। जय जय रघुवीर समर्थ। शुकासारिखे पूर्ण वैराग्य जाचे वसिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराचे कवी वाल्मिका सारिखा मान्य ऐसा नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा। जय जय रघुवीर समर्थ। सर्व श्रोते जनांक तुम्ही श्रोते जगदीश मूर्ती तेथे माझी वित्पत्ती किती बुद्धिहीन अल्पमती सलगी करीते। जय जय रघुवीर समर्थ। जय जय रघुवीर रघुवीर आणि श्री समर्थ ह्या दोगय जाणी आजी चार्ज घेऊन वक्ता गेलो हे विवेचन घडोवन हाडचे सुटी तेमी ती मनापासून ऐकया ती तुम्ही सगळ्यांक श्रीरामा तत्वाक हम अभिवादन करून आयच्या मना श्लोकाक सुरू करूया। आयचं 58 मना श्लोक असत पैरच आशिल्लो जगी होई जे धन्य या राम नामे क्रिया भक्ति उपासना नित्य नेमे उदासीनता तत्वता सार आहे सदा सर्वदा मोकळी वृत्ती राहे। मोकळी वृत्ती मोकाट नाही
मोकाट मन आईल तशी वागचे कशी ते बैल बिल असतात ते मोकाट ते शेतांत सोडल्यार सबंद नास धूस करतात तसले मन नाही. वृत्ती आमकां स्वभाव कशें जावंका मोकळो जावंका भितर भायर एकल्याक आनी जें उलयता ती तेंच करतात काया वाचा मने. आचार विचार उच्चार हांतू एकता नता आसून आनी तें कशी जाता तरी भक्ती आनी उपासना नित्य नेमान केल्यारी जाता म्हूण आज ते सांगता ती. पण मागीर कसलें आमगेलें जायना खंय कमी पडटा ती ते समर्थात सांगता ती. नको वासना विषयी वृत्ती रूपे यदर्थी जडे कामना पूर्व पापे सदा राम निकाम चिंतित जावा मना कल्पनालेश तोही नसावा. जय जय रघुवीर समर्थ. पण खंय आमी कमी पडटा ती की आमगेल वृत्ती मोकळी कितली जावंका तितली जायना. खंय की बांदून घालवार जाता खंय की एक कल म्हणटा ती खंय की शिरकल वार जाता. ताळ्यांत कले पूण शिरकल्यार न्ही एक फंता कले गुळी घेतना आनी खंय तरी शिरकली कितलें उद्दापिल तरी वचना कितलें हें जालें तरी वचना कशी भायर येना भितरी वचना. तशी कलकी आमगेले मोकळी वृत्ती ना जाता ते कल्ल मीत जाता तरी आमगेले वासने मीत जाता. वासन म्हळ्यार कसलें हांगा ऊर्ध्व मूलम अधशाखाक मूळ मायेन थानू हेंच न्ही उपराटी वटवृक्ष असतो. मूळ मायेच मूळ वयर असत आनी ताजी फांदी तोग 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 गायल्या ती ताका इतली गोमटी फळ लागल्या ती. थंय चिंचे झाड आस आपूस आंब्या झाड आस फणसा झाड आस खोट्या पान आस ती आनी कसले जाय ते सगळे आस ताजेर वासन भरल्या. ह्यो खोट्ट कितली बरी लागता ती त्या खाल्या खावी आशिल्ले ते कल म्हणटात ताका फणसा केक भोव बरो लागता. घर पळोवनूच तोंडा उद्दां सुट्टा. आनी कसलें दही वडो हें तें सगळें गाबुळ्ळेली चिंच. लोक म्हणटात गुरबिण्यांक खावचें आवडटा म्हूण जाल्यार आमकां आवडना आमकांय आवडटा. आज आमी केन्नाय न्हय तें सकाळीं नाश्त्याक हें केलें कलें शेवपुरी दही बटाटा पुरी चाट घराच केलें. आहा हा कसली परमळी आनी हें मन तृप्त जालें. आनी वयर आनी आमी ताका हें करतात कल्लें तृप्त जावन मुक्त जावंका म्हूण संतान सांगलें म्हूण. जरेरी अरे आमगेलें तृप्ती जावचें सुद्दां कितलें खाव न्हू पोट बिगडटा जाल्यार आमगेलें तृप्ती जायना. इत्या म्हळ्यार ह्यो वासन आसा ती वासना म्हळ्यार थंय परमेश्वरागेलो वास आसना हातूंत. त्या वासनेन तूं प्रपंचात ज्यो इच्छा आसतात ज्यो आमगेल्यो इच्छा आसता ती तातूंत परमेश्वरागेलो वास ना. तरी विशयी म्हळ्यार कळ्ळें खंयच्याचे अती केलें की ताजी विश जाता. खावंका जाल्यार अती करूं न्हय कसल्याचें अती करूं न्हय. अती केलें की मस्त ताजें हें जाता कळ्ळें. तर वृत्ती रूपे वृत्ती म्हळ्यार तें वासना आनी विशयांत रमचें हो आमगेलो स्वभाव धर्म जावन बसला. स्वभाव धर्म म्हळ्यार कळ्ळें तें आमगेलें सहज भाव जाला. सहज भाव आमगेलें प्रपंचा लागीं सहजपणे लक्ष वता. प्रपंच आमगेलें सहज लक्ष वेधून वता. कितलें आमगेलें देवघरांत बशिल्लें देवागेलें देवत्व आमकां तितलें लक्ष वेधना हें कल्मीत जाता. यदर्थी जडे कामना पूर्व पापेक आमगेले गेल्या जन्मांत थोडे पाप आसा ती तेमी ह्यो कामना आमी ती पूर्ण करच्याक सुद्दां जन्म घेतात. देह सुटलो कामन सुट्ट न्ही ती विशांतली आसक्ती सुट्ट न्ही परत जन्म घेवच्या लागलो जाल्यार फक्त आमी ताजे खातीर जन्मा येवचे ना बाबा ना. कल्याक तरी आमकां ह्या जन्म मरणाच्या अंतान सुटचें सर आनी ताजे खातीर देहाची अत्यंत आवश्यकता आसा. आनी देहाक कसलें जायी नाका तें आमी सतत ताजी काळजी घेवंका. काळजी करता बसना जाल्यार काळजी घेवंका. आतां हांगा तांणी सांगलें उदासीनता थोडी तरी आमी उदासीनता म्हळ्यार आतां पुरो खंयचें हांव मगलें म्हाका हें केन्ना पूण आमगेल्या मनांत येवंका की पुरो मस्त जालें. अलम म्हळ्यार पुरो मस्त जालें हाका उदासीनता म्हणटात.
उदासीनता म्हळ्यार कसलें कंपल्शन नाही, कितले खाशी पोट वायट करून घेवन कडे त्रास तुकाच न्हय आनी तावळे कडेन डॉक्टराल बिल भरचें. खंयच्याय अती केलें की भोव चड व्यायाम कोर न्हू सिक्क जालो, सिक्क जावन परत डॉक्टराल्या वचूंक डॉक्टराल वखद खाली परत तांणी हें म्हळें तें म्हळें कोर न्हू एकूण कहलें खंयचें हातूंत सूख ना. तेमी सगळें प्रमाणांत करता आनी तें कल्ल्या करूं जायना तरी आमगेल्या पूर्व पाप जी केल्लेले असतात. पाप म्हळ्यार कहलें समाजाभिमुख आसून सतत विशांत रमचें हेंचें पाप कळ्ळें. म्हळ्यार आमकां मेळ्ळेली संदीच आमी उपयोग करून घेना ती आमी मुर्खतेन त्या वेळार वागली. आतां हो जल्म घेवन त्या कामान पूर्ण करचे कडेन लक्ष म्हळ्यार ह्या जल्मांत सुद्दां आमी तांतूंचेच तर केन्ना पूण आमी देवाल्या वळया न्ही ताजे खातीर कल्ल करूं हे पापांचो विसर देवा म्हाका ह्या पापांतल्यान भायर काड, ह्या खाईंतल्यान भायर काड, तुजे शिवाय कोणेय भायर काडूं शकनात म्हाका म्हणलेलें एक जे आस देवा म्हणलेलें हें जर खरें मनान आमी हें केलें सदा राम निक्काम चिंतीत जावा म्हळ्यार रामागेलें चिंतन करचें तांणे कहलें फळ दिवच्याक म्हण न्ही. फळ आमकां अशींच ना पयशे दिवन विकत घेवची जाता ती खावच्या जातात आनी रामाल्या कहलें फळ मागचें वय की न्ही. तरी ते सांगता ती ताल्ल्या विशय वृत्ती म्हळ्यार कामना म्हळ्यार कल्पना भगवंताक भजचें म्हळ्यार ताका भजन करचें सगळें कलकल सेव केली म्हूण दाखोवचें दुसऱ्यांक गेलें जाल्यार मागचें कहलें म्हाका हें मेळ्ळो म्हाका तें मेळ्ळो प्रॉपर्टी हें तें तरी आत्तां आमी इतले हाजेर येवन आमी 19 दशक आमी केलें दासबोदाचें ही वृत्ती आमगेली डेफिनेटली कमी जाल्या सगळ्यांगेले वतीन हांव ते समर्थांक विनवणी करता प्रयत्नपूर्वक आमी ही वृत्ती कमी केल्या. कित्याक म्हळ्यार तुल्ल्याक देवा आमी तुगेलें भजन करचें एक क्षुल्लक कल्या मागचें अमृत तुल्य अमृताचे समुद्र भरला ताजी तिरार वचून अमृत पिवचे बदलाक थंय ते डबक्यान तूं घाण पाण्याचें हें आस कळ्ळें डबकें आस थंय घाणेड उदक आसा म्हण ताचो उगडास कसल्या करचो आस घाणेड उदक पण जेन्ना अमृत पिवचें मेळटा त्या वळी तें कल्ल्याक विचार करचो. कितले जाणांक बरें खावचें मेळ्ळें त्या वळी ते खावच्या जेवणाचेर बसता ती त्या वेळार आमी कल म्हण का वदनी कवळ घेता नाम घ्या श्री हरीचे सहज हवन होते नाम घेता फुकाचे जीवन करी जीवित्वा अन्न हे पूर्ण ब्रह्म उदर भरण नो हे जाणीजे यज्ञ कर्म जय जय रघुवीर समर्थ. ताजे बदलाक बरें पंचपक्वान जेवण आस तावळ आमी विचार मनुष्य एक मनुष्य कल विचार करता अयो सान आसन म्हाका कसलें पडटा मेळनाशिल्लें ताज्योच उगडास करून दोळ्या उदक काडटा. अरे तुका मुखार वाडल्यान तें जेव न्ही आनंद घे जग प्रेझेंट टेन्सान जग वर्तमानान जग आनी मुखार सर आगे चलो एकला चलो रे आज आमी सवय करता पण आमी एकली ना ती आमगेली भगवंता सांगाती घेवन वचका इत्याक तरी हांग तांणी दिल्या निक्काम बुद्धीची या भजना त्रैलोकी नाही तुळना ताल्या कल्ले मागचे ना आनी मागल्यार कल्ले मागचे सगळ्यांगेले बरेपण करी सगळ्यां खातीर मागचे मगल एकल्या खातीर न्ही सगळे आमगेले फुल्ल बस आमगेले म्हणटात न्ही वसुधैव कुटुंबकम आमगेले कुटुंब इतले व्याप्त जाल्या आमी 20व्या दशकान 20 घेवचे आयल्यात ती त्यावेळी देवा जे काय दिवचें तूं ते सगळ्यांक बरें फळ मेळ्ळो आमगेले मनांतले पुरे कल्मश वचो मागची बुद्धीची वचो हेची मागणे देई गुरुवरा हेची मागणे देई काही न मागा याची बुद्धी अखंड मजला देई हेची मागणे देई गुरुवरा हेची मागणे देई. हसोत कितीही कुत्सित नजरा हसोत कितीही कुत्सित नजरा बोल फुलांचा परी विखारा चंदन स्पर्शी तुझा उतारा
लिंपुनी मजला राही, हेची मागणे देई गुरुवरा, हेची मागणे देई. कोणे कल्ले उलो, कुणी म्हणे ही काय करीते, तुझे तुला का समजून येते. थोडी दासबोध सांगू बसल्या की तुक तरी कळत वे दासबोधू, तुक ते समाधान मिळल्या वे. कुणी म्हणे ही काय करीते, तुझे तुला का समजून येते. समजे विण उमजविलेसी तू, करुणा किती तुझी. हेची मागणे देई गुरुवरा, हेची मागणे देई. काही न मागायाची बुद्धी, अखंड मजला देई. हेची मागणे देई गुरुवरा, हेची मागणे देई. जय जय रघुवीर समर्थ. हंग समर्थ सांगत असती, निकाम बुद्धीची या भजना, त्रैलोकी नाही तुळना. समर्थे विण घडेना, निकाम भजन. समर्थ जाल्लेशिवाय, समर्थ हांगा साथ आशिल्शिवाय घडेना निकाम भजन. तो समर्थ कोण? श्री रामराय. समर्थ हांगा समर्थ म्हळ्यार जय जय रघुवीर समर्थ. त्या रघुवीरागल जर आमकां साथ ना, तरी आमगेलें भजन निकाम म्हळ्यार कसले वासन नातिलें, कामन कर नातिलें जायना. आनी कामन केल्ल्यार ती भव्य दिव्य आसता, जी ज्ञानेश्वर माऊलीन केली, जी समर्थांनी केली. कल्याण करी रामराया, तळमळ तळमळ होतची आहे, हे जन हाती धरी दयाळा, कल्याण करी. अपराधी जन चुकतची गेले, तुझा तुची सावरी. अरे सगळ्यांक तूच सावरतलस. तुका सांग का कल्याक. हे प्रार्थना करतना त्यांची समर्थ एक कडे आरती म्हणटाल खे, प्रार्थना करताली. सगळे जाण मागून घेता ती, हें करता ती मनापासून. कोण हॉडान मागता, कोण गपचूप मनांतल्या वागता. जाल्यार तांगेलें वट पुटू 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 जाता आसा ती. ते स्तोत्र म्हणटा ती, प्रार्थना म्हणटा ती, आरती म्हणटा ती, आर्ततेन म्हणटा ती. आनी समर्थ निश्चल उबरल्यात गे. तावळ एकल्यान विचारलें, गुरुवर माऊली स्वामीजी, आमी सगळी अशी हडहडान उलोवन हें करून आमी मागता आसा ती, तुमी शांत कशी, तुमकां कसलें मागता म्हूण दिसना वे म्हणून. तावळ ताणें सांगलें, तुमी प्रार्थना तुमगेली जाल्ल्यारी हांव तुमकां काणी सांगता. सांगा ती. काणी आयकुनच्याक सगळें कथा खंय. आनी कथाची व्यथा एकल्यान सांगिल्ली आमगेले किर्तनकारान. यथा म्हण आसता. यथा म्हळ्यार जशी, जशी हें जाता, जशी तें जाता तशी. तथा म्हळ्यार तशी करा ती, जशी जाता तशी करा ती. कथा म्हळ्यार तरी कशी करा ती हें कथा सांगता. कथेंतलें मर्म कळ्ळें की आमी कशी जगता हें कळटा. ताणें एक कथा सांगली की एक राया थंय सगळे दरबार, सगळे प्रार्थना तांगेले हांग मस्त चल्लेली खंय. तशी त्या वेळारी हडहडान प्रार्थना चल्लेली, नंतर कलकल स्तोत्र म्हणटाली, सगळें जालें. आनी एक पाप भिकारी सुद्दां थंय येवन राबिलो भितरी. पुरे वस्त्र पिंदिली, पोट फाटी गेलें अशें. इतली भूक लागली ताका, दीन अवस्था. लक्तर जालेले कपडे घालून घेतले, पिंदिले आनी शांत राबला. तावळी रायान ताका हेरलें आनी ताका आपयलें, यो पाप तुगेलें, आमी इतलें प्रार्थना करता आसता, तूं कसल्या करना मा, देव आसना दितलो म्हूण, तूं कसल्या प्रार्थना करना. तावळ ताणें कसलें इतलें गोमटे जवाब दिले. तो म्हणटा, म्हाका प्रार्थना करूंक कळना. कसलें म्हळ्यार हांव जो अशी आस न्ही, हांव म्हगेलें हें अस्तित्व जें आस, तीच म्हगेली प्रार्थना आसा, तीच प्रार्थना आसा. म्हगेली माऊली आसा ती म्हगेलें आवसूक म्हाका पळोवन कळना वे म्हाका कसल्याच गरज आसा म्हणून. हांव अशें आसा तशें आसा. म्हळ्यार कसले कपडे ना ती, म्हाका कसलें खावचें ना, म्हाका मनाक हें जाल्या, म्हाका त्या माऊली गेले आस लागल्या. दीन म्हगेलो चेहरो पळोवन हांव म्हगेलें तें आवसूक मिस करता आसा हें त्या माऊलीक कळना वे. मनांतल्या मनांत हांव रडता आसा जाल्यार कसलें मागता म्हूण दिसना.
हे माऊली, हे आवसू, हे आई, अम्मा, हां, तू कल्ल दिवका मल्ल्या पळून मगल कल्ल गरज असते तुझी, मगल कल्ल हिताच असते तुझी. हांव मागना, हांव मागल्यार कल जाता रायाल्या वचून कोण की ताक मागील खे दिवच्याक, राय सगळे राज्य दिवच्या तयार आसा, आमी ताल्या मागता ताक. तशी वे तर तांणी सांगले कले, कामनेने फळ घडे, इच्छ केल्यारी फळ मेळता. जाल्यार निष्काम भजन केल्या कल जाता भगवंत जोडे. तुम्ही फळाची आश करून जर कले प्रार्थना केली फळ जरूर मेळटा. जाल्यार ते म्हणटात न्ही, आमी एक फळाची गाडी आसा, पयशे दिले फळ विकत घेतले, घरा आयली खाल्ले, देर एंड्स द मॅटर. वय की न्ही, तितलें फळ खावंक जालें जालें. तशी पण तू जर कल्ले कर न्ही, कामनेने फळ घडे पण निष्काम भजने भगवंत जोडे. भगवंत मेळता, फळ भगवंता कोणीकडे महदंतर, दोन्हीकडे महदंतर. फळाचे आणि भगवंतागल तुलन करू जातवे. अरे नाना फळे देवापाशी आणि फळ अंतरी भगवंतासी. एक फळ घेऊन मस्तर एक राशीभर फळवालोच असतो. सगळी सृष्टी तागेलेस कन्न केल्ले जाय तेमतो दिनच्या शकता. योगक्षेम वहाम्यम तान्ने आण भाग करून घेतले. आम्ही ताक शरण वचुले ते कल्ले इच्छ कर नासन ताल्ले जर वचुली तो सगळे काण दितले. आमगे सगळे गरज तागोत ती जशी आजोळी वचुलेल्या चेरडाक रज घालूच खातीर बरे मजा करचे खातीर आजो आजी सगळे तयार करून दितात. ताळ हॉडपण दाखोवच्याक आम्ही कले पुणे घेऊन वच कल्याक मायेन कले वय आजी. अम्मा तू म्हाका दिता न्ही, हांवें तुका दिता. थोडेशें अशें एक हें म्हूण दिल्यार हरकत ना, पण म्हाका हें जाय म्हाका तें जाय तिका सगळें गोत सामको लागता, सगळें तयार करून दवरता. तरी देवाल्याक इतली फळ आसा ती, तर आमी फळ मागून ताका जर उपासन केली तें फळ मेळटलें. जाल्यार फळवालो भगवंत दूर वता न्ही आमचल्या थंय, तेमी तें नाका बा. या कारणे परमेश्वरासी निक्काम बजावे. निक्काम भजनाचे फळ आगळे. वेगळे जाले, वेगळे म्हळ्यार विंगड आणि आगळे म्हळ्यार गोमटेची, आल्हाददायक, गोड्डची. निक्काम भजनाचे फळ आगळे. ते इतले आगळे वेगळे आगळे महत्व असता का आणि वेगळे कल्ले वेगळे तर निक्काम भजनाचे फळ मेळ्ळ्यार सामर्थ्य चढे मर्यादे वेगळे. ते हे बापडी फळे कोणीकडे. तेमी ती आमी कामन धरून कल्ल्याक फळ मागका, वय की न्ही. आणि ते कामन वच्चाक ती पूर्व पापान ते पाप हें करचे खातीर आमी पयलें नामस्मरण करता. म्हळ्यार हे पापांचेर चिके तरी संत चरण रज लागता सहज, वासनेचे बीज जळोनी जाय. हो सत्संग नाम घेवचे, हो सत्संग संत संग. संतांक पुणी मेळू खंय पुणी वचका लागता. जाल्यार नाम तशें न्ही, आमचे लागींच आसा, आमगेल परमेश्वर भितर आसा. ते निक्काम ताका सतत नाम घेत राबल्यार आमगेल जी पूर्व पापान आमी कामन पूर्ण खातीर जन्म घेतिल्लो करचे खातीर त्या कामनाचे जळून वतात. कामनेचे बीज जळोनी जाय. आणि मागीर जळ वचना पडकल जाता. मग राम नामी उसळे आवडी, सुख घडोघडी वाडो लागे. तशें तें सुख वाडत वता. तावळी खंय आमकां कल खातीर आमी फळ मागचें म्हूण दिसता. तेमी निक्काम आपोआप जाता. मना कल्पना लेश तोही नसावा. नुस्तें कलेपुणी कल्पना करून मागशी अशें जालेलें, हें मेळ्ळें बरें जातलें, तें मेळ्ळें बरें जातलें, कोर नाका ती कल्पना. कल्पना नाशिवंत. आज मेळटा फाय आसना. आज कल्ले खाल्ले, भोबर करून खाल्ले, भरपूर खाल्ले, फाय पाट खाली. तशी फळ मस्त चाखली, मागली देवा लागीं, मेळ्ळी, खाल्ली, जाल्लें. ताजे भायर कले मेळना. जाल्यार निक्काम सेवा केली परमेश्वर कल्ले मागचे ना. निक्काम देवा तूं जाय म्हाका, तूं जाय. येदेशे भांगरा एक नेकलेस दी म्हूण मागचे पेक्षा भांगरा खाणीच मगल नांवान केली. आमल बुद्धीची तागले
चरणांचेरी ताला संलग्न कोण जाली तावळी बुद्धी दिना पडे हांव माय मनीस जाली मगल लाड पुरोवंक खातीर न्हय मगल बुद्धी दिले ताका मगल चली ती बुद्धीच ताका दिवन सोडली म्हण आपण मागची आनी कले वर्णीची ताका इट इज इज बाउंड इन ड्युटी टू गिव इट आनी तो दिता ड्युटी म्हूण दिना तो प्रेमा पोटी दिता प्रितीन दिता त्यामिती हे बापुडी फळे कोणीकडे म्हणून निकाम भजन वरी विशेष ब्रह्मज्ञान तयासी तुळिता त्रिभुवन उणे वाटे हे 10वे दशकांत आमी केल्लेले तात्पर्य कले सांडून संसार संसाराचो स्फूर्ती जाता आमी चारी वाणींचो उपयोग करता संसाराचे विचार आयलो की परा पश्यंती मध्यमा वैखरी ते करूं ताका ही स्फूर्ती जाल्या ही कल्पना आयल्या ताका फापून उडोवंक की ताका प्रेरण दिवंक तें सांडून उडोवंक सांडून म्हळ्यार फापून उडोवंक तशी जर संसारा स्फूर्ती आयली सगळो दिवस संवसारा बुड्डून रावचें ही जर स्फूर्ती आयली तरी ती जर घालयली आमी ताका प्रेरणा दिली तरी कल जाता आमगल स्वभाव शेवटी खंय पुणी वता न्ही ताजी जाग कोण घेता संसारा स्फूर्तीची जी आसता आवडी संसाराच्या आवडी प्रपंचाच्या आवडी सबंद दिवस प्रपंचान गुंतून रावचे ते जर आमी ताजे वयर येवचे पळयले ते फापून उडयले आनी अशी हें करतात न्ही पोवच्या वतल मनुष्य अशी उदकाक अशी दाबून वयर येता तशी आमी वयर आयली स्विम करून तरी कल जाता चित स्वरूपी जडे वृत्ती सांडुनी संसार स्फूर्ती चित स्वरूपी जडे वृत्ती जीव शिव एकत्वा येते थंय जीव आनी शिव विंगड जायना तो जीव म्हळ्यार प्रपंचाभिमुख आशिल्लो ताका जीव म्हणटात तो आत्माभिमुख जाल्लो हे देवा एकच देवा म्हूण म्हणल्यार पुरो रामा बरें जावो वायट जावो एकच कल्ल्या म्हळ्यार जे कांय जाता तें बऱ्या खातीर जाता बरें जावो वायट जावो संवसारांत तें आमगेल बऱ्या खातीर आमगेल हिता खातीर परमेश्वर घडोवन हाडटा हें एक पंत कळ्ळें ताच अर्थ कल जालो मगल जिवात्मा आसा तो शिवात्मा जालो म्हळ्यार कळ्ळें की देवागल म्हाका परमेश्वर मगल भितर जो आसा ताल्ल्याक पळोवंका तो मेळका ही इच्छा जाली आनी म्हूण हांव ताजे सन्मुख वता आनी योग संग्रह स्थिती या नांव योग संग्रह जाता तांतून एकनाथ भागवतांत ते आयल्या योग संग्रह म्हळ्यार सगळे योग हांगचे थंयचे मेळ्ळू योग म्हळ्यार कळ्ळें मेळचे योग येवचो म्हळ्यार कळ्ळें योग येता म्हणटात मेळचो योग आयला तिक ह्या वर्स लग्नाच योगच गो म्हणटात योगच म्हळ्यार कळ्ळें मुहूर्त आसा तिका जावचे सारकें आसा तशी योग संग्रह स्थिती म्हळ्यार जीव आशिल्लो शिव जालो म्हण आपण आमगेल प्रगतीचो योग चल लायला आमकां त्यामीत आमी कल्लेंय देवा लागीं मागून घेवन येया तुका कल जाय तें दी आनी तें सुद्दां म्हूण नये देवा देवा म्हणका संत तुकाराम तागल तो प्रपंचीक 2 बायल ताका तो सगळे धंदे कोण जाले ताणें सावकारी कोण जाली शेत कोण जालें आनी कलें दुकान थाटून जालें कडेरी शेतां राखण कोण जाली पडलेलें काम केलें पयशे मेळोवचे खातीर मेळ्ळी ती ते खबर विंगड कायम लौकीक दृश्टीन पळोवचें जाल्यार तो कंगालच भरलो जाल्यार तो मनान इतलो श्रीमंत आशिल्लो कल मैं सतत देव ताका पळयतालो तरीके बायल इतली कर्कशी न्ही ती ते सिक्क हाका तान्ने एक पंता दुष्काळ पळ म्हणून पुरा धान्य वांटून घालें पोट्टा उजल चेरडाक खावच्या दिवच्या ताल्या कल्ले ना तावळ ती ते हो विठोबा विठ्ठल 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 करता देवळान बशिल्लो धरी ताण हाळ तिणें ते चल्ल्याक फरफट्टची आनी तुगल विठ्ठला होपळ मगल बामण तुगल नांव घेतस हाका पयलीं खावच्या दी अशी म्हळ्यार इतले माऊल ती कर्कशी बरें झाले देवा बाईल कर्कशा झाली ही दुर्दशा जनामध्ये आतां असले हान तूं विठ्ठला प्रेमाने विठ्ठला कितले प्रेम देवा बरें झाले देवा निघाले दिवाळे तशी बरी या दुष्काळे पिडा केली बरे झाले देवा बाईल कर्कशा झाली ही दुर्दशा जनामध्ये
इत्या म्हळ्यार तुगेल सतत स्मरण भरलें म्हाका, फळ नाका म्हाका, फळांच राय जायी, फळांच राय जायी. तशी. आनी ना जाल्यार एकनाथ महाराज ताजे उपराटी सगळी सुबत्ता, देव तांगेल घर उद्दाभरचें काम करता कावडीने तसलो. हां तरी ताका कृतज्ञता, तो देवा विसरली, सगळें मेळ्ळें. तो विठ्ठला, विठ्ठला सगळें तूं दिल देवा, तुगेल मीत हें सगळें चल्ल्यां बरें. तुगेल मीत चल्ल्यां म्हूण ताका कृतज्ञता व्यक्त करता. तशी आनी कोण नरसी मेहता, पाप सान्न प्रायेन तूं तागेल बायल गेली, ताका भावजेन इतले जीव खाताले तागेले, तावळी तान नुस्तें म्हळें, देवा हे श्रीरामा, हें कल केलें, कल जालें, हें अशें कशें जालें देवा, इतलेंच म्हळें. देवा इतलेंच म्हळें. आनी कलोपणी तुगेलो हेत आसतलो, तूं म्हगेल बायलेक, नाल्यार म्हगेल इतली प्रीत आशिल्ली, म्हगेल आसक्त आशिल्ली बायलेक, तिका तूं वयर ताण व्हेली, तेमी ती आत्तां म्हाका फुरसतीच फुरसती, तुल्या लक्ष दिवच्याक. अशी म्हळ्यार सगळी सकारात्मक वृत्ती केल्यार मात्र आमी मुखार वतात. ह्या लागीं मोकळी वृत्ती असली पाहिजे सदा, धन्य ते जाणती ज्ञानी, उदास गिरी कंदरांत वचून ते ज्ञानी लोक जे हे सगळें जाणतात न्ही, थोड वेळ पूण गिरीकंदर म्हळ्यार शेवटी खंय, आमगेल भितरीच गिरीकंदर आसा. एकांतान बैसून ते ध्यान करतात देवागेलें. देवा ध्यान म्हळ्यार आनी कल्लेय ना. जे परिज्ञानाश्रम स्वाम्यांनी म्हळ्यार ध्यान म्हळ्यार कल्लें म्हण एकल्यान विचारलें, कांय ना. आवसू पितल चेरडू अशी आवसूल दूद पिता आसा चुरू चुरू करून, एक हात फाटी मागशी, आनी एक हात अशी, आनी ते फाटी खरपितो पळय, आनी ते दूद पिता 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 आवसुल्या पळयता, आनी आवसूल एक हात तागेल्या माथ्यांत अशी मायेन अशी कुरवाळता असो केंसांत खरपितो असो, आनी ते चेडूं आवसुल्या पळयता 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 एक्क नमुन्यान गाढ न्हिदता. दूद पिता पिता गाढ न्हिदता, स्वताल अस्तित्व विसरता आनी न्हिदता. तें ध्यान. तशें आमी देवाल्या पळयता पळयता पळयता, देवा हे देवा म्हाका कल्ले नाका, म्हाका तूं जाय. अमृताहुनी गोड नाम तुझे देवा, का बा केशवा ना घेसी, कल्ल्याक मगल तोंडांत याना म्हणलें. तशी तरी प्रती एक क्षणाक तूं मगल तोंडांत यो हें सांगून आमी जे तागेल निकाम सेवा करतात न्ही, तशेंच का म्हणून समर्थ हांगा सांगता ती की नको वासना विषयी वृत्तिरूपे, यदर्थी जडे कामना पूर्व पापे, सदा राम निकाम चिंतित जावा, मना कल्पना लेश तोही नसावा. जय जय रघुवीर समर्थ. आता मी दासबोधाल्या वळया. दासबोधाच्या जी दुसरं समास असो. पहिले समासान कल घेतिले लक्षांत आसवे, पूर्ण अपूर्ण. पूर्ण म्हळ्यार कसलें, अपूर्ण म्हळ्यार कसलें तें आमी घेतिलें, वय की न्ही. तर अपूर्ण जाल्यार आमी पूर्णाल्या वच का तें घेतिलें. अज्ञान आसता, अज्ञान घालेना फुडें ज्ञान येता, आमकां कळना. हें म्हाका कल्लें कळना हें जेन्ना कळच्या लागता ताजें ज्ञान जाता. जाल्यार म्हाका कळ्ळें हें जें ज्ञान आसता तें घातक आसता. तेमी ती म्हाका जर निश्चळ परब्रह्मांत एक जावचें आसत तरी हांव कल करता, मग ज्ञानय वचका, ज्ञानय सरेंडर करता, आनी अज्ञानय सरेंडर करता, आनी ज्ञानय सरेंडर करता. ताजें एक उदाहरण म्हूण सांगिल्लें, खरकट आयदन घासचें. खरकट मोरयेंत अशी आयदनां आमी घासता ती, ताका साबून लायता ती, विम लायता ती, त्या घासणीन घास घास घासता ती, स्वच्छ करता, तें पुराय लकलकी जाता. जाल्यार कड्डेरी उदका मुळान दवर न्हू, तें जें घाशिल्लें साबून ताजें हें सगळें पावडर तें पुराय स्वच्छ धुवन काडटा.
तशी आमी आसका. आमगेल अज्ञान गेलें, ज्ञानय वचका. आनी आमगेल मन हें मोकळी वृत्ती राय, मोकळी जावंका. आमगेल देह आसच्या पुरो थंयची. जाल्यार देवा ह्या शब्दा भायर म्हाका कसलें कळना. म्हाका अजुनी म्हाका खरेंच कळना. आतां 20व दशक चालस, हांव विचार करता मला कल्लीच चल्ल्या. कल चल्ल्या म्हूण म्हाका कळना. जाल्यार चलतस इतलें कळटा. चालस खंय आमी गाडयेन बसल्या ती, गाडयेन बसल्या ती गाडी मुखार वतस. हांव बशील कडेच आस. म्हाका दिसता हांव वचनाची म्हूण. हांव बशील कडेन थापशी बसल्या, उठ्ठायनाची. तरीके हांव पावता न्हय. कळ्ळें म्हळ्यार गाडी चालूच, गाडी चालूच. भितर तें धक 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 मगल तें वृत्ती, मोकळी वृत्ती आस. तर तावळी तें कशी करता म्हूण तांणी सांगिल्लें. आतां दुसरो समास आमी पळोवया. दुसरे समासाचें नांव आसा सृष्टी त्रिविध लक्षण निरूपण. सृष्टी त्रिविध लक्षण म्हळ्यार कळ्ळें. त्रिगुण असतात न्ही, सत्व रज तम त्रिगुण. त्रिविध लक्षण निरूपण. सृष्टी ही त्रिगुणान भरल्या. त्रिगुण आणि पंचमहाभूत मेळून अष्टधा प्रकृती. आता ह्या समासान तू प्रकृती बद्दल सांगितलं समर्थांनी. 20व दशकान परत तांणी खरेंच 20व मेळ का म्हणून आमकां जे जे महत्वाचे पॉयंट्स आसा ती ते परत दोहरायल्यात. म्हळ्यार कळ्ळें, परत रिपीट केल्यात परत समज कळका म्हळ्या खातीर. आतां ते सांगतात आमकां शेवटी आमी कल खातीर सगळी धडपड केली. 19 दशक कल खातीर केले, तरी स्वरूप साक्षात्कार कोण घेवचे खातीर केले. स्वरूप साक्षात्कार म्हळ्यार कळ्ळें. 3 प्रश्नांची उत्तर. हांव खंय थान आयली, हांव कल खातीर आयली आनी म्हाका खंय वचचें. आनी चवथें, हांव कोण मुळान. हांव कोण, हांव खरें कोण हें कळचे खातीर हांव ह्या देहाचो वापर करून घेतस जो देवान दिला तो. आनी स्वरूप साक्षात्कार म्हळ्यार कळ्ळें मगल खरें रूप कळ्ळें. हें म्हाका कळक का. रूप भितरी आसा पण म्हाका रियलायज जायना. मला हात दाखय. समजा पॅरलिसीस जाल्ल्यांक तांकां हात पांय आसतात जाल्यार ते सगळे नंब जाल्या ती. तांणी सांगिल्ली तशी, ब्रेनान ऑर्डर दिली तशी हात पांय हलना ती, दुसऱ्यान हालोवंक लागता. तशी मगल भितर देव आसा पण म्हाका तें रियलायज जायना. म्हाका जायना. तावळ तें मगल जें खरें रूप आसा ताजी साक्षात्कार म्हाका जावंका. तें साक्षात्कार करून घेवचे 2 मार्ग. एक म्हळ्यार पिपीलिका मार्ग. पिपीलिका म्हळ्यार मुईंगल मार्ग. मुई कशें वता, हळू 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 वता. आनी झाडां थंय हळू चोड न्हू, शेंड्याला थंय केन्ना वचून पावतली ती. आमगेलें कितलें की आयुश्य आसा तशें हगूर हगूर केलें तशें जाता. आनी दुसरो विहंगम मार्ग म्हणटात. विहंगम म्हळ्यार पक्षा गेलो. पक्षांत आनी मुयेंत फरक कळस. मुय समज उब्बू शकना ती, काय थोडी पाक आसता ती, पाक मुय म्हणटात. जाल्यार तितली उंच उडना ती. जाल्यार पक्षी तशें न्ही, अडड्ड पाक खंय थान येता ती. कशी येता ती. कीटक भ्रमरनाय. फुलपाखरू कशें तयार जाता, गुरुंगल संगतींत राबता. तावळ ताका पाक फुटतात. चिंतन मनन विवेक सतत ताजें चिंतन करता. की गुरु सांगता पळय तू पाक आसा ती, तू फुलपाखरू आसा, तू हांत कोशान शिरकून मोर नाका. ते पाक फुटोवन घे आनी भायर पड. त्या कोशांतन पिंजून भायर पड आनी पळय तुगेलें सगळें वयर चड स्वरूप साक्षात्कार करून घे. तर हो विवेका मार्ग, हो पक्षाल मार्ग, तो बेगी फलदायी जाता. जशी एक प्रॉप्स मेळ की मनुश्याक चडच्याक हें करूंक आतां वयर बा चड आनी चडचें आसा. तर आमकां हें जायना न्ही, एकदम वयर चडटना धाप लागता. तर मनुश्य बड्डी घेता, बड्डी. त्या हांतू त्या दिसा तुमकां सांगिल्लें जमल्यार पळया ती उंचाई म्हूण एक पिक्चर पळयलें. ते माउंट एव्हरेस्टाच्या बेसाल्याक थंय वचची तांगेले टूर. मानतार तेग जाण भायर सरल्यात एकमेकां सांबाळून घेतची. प्रत्येकाक विंगड प्रॉब्लेम्स. कोण सिक्क आसा, कोण हें आसा. आनी ते वाटेरी कोण कितें सांगता येवन म्हाका मेळ हांगा गोरखपूर हांगा थंय वचल्यार कोणेय तांकां बॉदर करनात त्या मानताऱ्यांक.
बेजार हें जावन शेवटी हांग येतात. पण ते तीग जाण इतले सांबाळ घेतात आनी तांगे लिडर तो गुरू तिका शरण वतात. ना म्हाका वच्चेंच सर. ती म्हण ना तुमची मीत जातकी ना की अशी म्हण नाका, आमची मीत जाता. थंय तांगेले तांकां स्वरूप साक्षात्कार जाता, म्हणजे मीत जातले. चलो होंगे कामयाब, हाता हात दोन अशें करून प्रॅक्टीस करतात चडची. एक पाऊल घालचें आनी करतची प्राणवायू घेत 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 मुखार वता. तशी आमी सोडका भिवची ना आनी रावची ना खंयची. तस गुरून जर मदत केली तो गुरू आमकां लिफ्ट दिता. लिफ्ट दिता म्हळ्यार ते माशलेक आनी म्हाका शेकून सांगिल्ली एक देव मासा, एक सन्न माशलेक ताका उद्दा कहलें म्हूण पळोवचें आशिल्लें. उदकांतूच जल्म आयलो, उदकांतू वाडटा, उदकांतू पावता सतत. जाल्यार आजू बाजू उद्दा आसा हें ताका कळना. तशी आमी ह्या गुरुतत्वांत आजू बाजू सगळे 10 दिशांनी गुरुतत्व आसा. जाल्यार तें आसा म्हूण आमी पळयली, आमकां ताचो अनुभव येना. तर कशी अनुभव येवचो? एक फावट हाजे बद्दल हांव सांगता, एक अनुभव म्हाका सांगता. हांव एक फावट मगल गुरूंक विचारलें. तांणी कल सांगलें बाय तुमी म्हणटात मगल गुरू म्हणून, जाल्यार तुमकां तुमगेलो गुरू गोत आसत. जाल्यार प्रश्न हो गुरून तुमकां आपलें म्हळ्यां की ना, तरी मात्र तो लिफ्ट दिता. हांव तांकां मूळ प्रश्न विचारलो, मगल गुरून म्हाका आपलें म्हळ्यां की ना हें म्हाका कळचें कशें. ते हांसले. मनांत म्हाका कळतलें तुका म्हणाले. आनी दुसरेचे दिवसू कलकी न्हांवच्या वचून तेन्ना न्हाण घासूंक बसली. धरलें समज नळा धरलेले हें केलेलें आनी घासता आशिल्ली. पांय निसोन अशी पडली न्ही, चश्म घालेलो, चश्म बिसाटून खंय की पडलो. आनी त्या वेळार तर म्हाका चश्म्या नंबर मस्त आशिल्लो, प्रॉब्लेम आशिल्लो दोळ्याचो. कसली दिसनाची आनी पडली म्हळ्यार उठावच्या जायना. हांव चश्म सोदता अशी करून. त्या वेळार भितरल्यान आवाज आयलो. ते एक उद्दा भरलेली पिंप बाजू दवरताली कोपऱ्यांतू, फकन उद्दा बंद जाल्यार म्हूण. ते पळय थंय तुगेलो चश्म दवरला म्हूण. आतां अशी बीट साटून उडयल्लो. हें अशी घडी करून समज दवरलेलो आशिल्लो. त्या वेळार म्हाका म्हणलें, म्हाका मनांत आयलें देवा अशी प्रचिती दिवची आशिल्ली म्हाका, अशी प्रचिती दिवची आशिल्ली. एक फावट तशी जालें. एक फावट आमगेलो भाऊ म्हणटाले सगळे कडेन सृश्टींत आनंद खच्चून भरला म्हूण. हांव म्हणटालें म्हाका कसलें कळना, म्हाका खंय आनंद मेळटा, म्हाका मेळना. सगळे परिस्थिती इतली वायट आसा, सगळे म्हाका उलयता ती, सगळे म्हाका मना बेजार जाता, आनंद खंय सम. त्या वेळार अशी एक दृश्टांत जालो. साक्षात्कार आसतलो किंवा सोप्पन आसतलें मे बी, जाल्यार विशफूल थिंकींग आसतलें मगलें. हांव ताका चमत्कार म्हूण म्हणना, गुरू चमत्कार केन्नाय करना ती. पण आमगेलें मातयेंत म्हणजे असलें मातयेंत ढेकळांत न्हू अत्तर काडचें हो तांगेलो चमत्कार. तांणी सांगलें चल कल कर तूं यो, आजी मत सांगात यो, तुका आनंद पळोवचें आसना हांव दितां. चल हें मुखार झाड आसा पळय, ताजें आमी फूल जावया. तेवें थंय फूल आनी हांवें फूल थंयची. आनी गमत पळयता ती येतना वतना लोक ताजें परमळ तें फूल अशें उमलता कळीचें, पानां बिन्न सूर्य उगयता. कितले कोमटे रे, आनंद आनंद गुरूंगल सहवासांत. कडेन तांणी हें पळय आमी आनी हें करया तें करया, हें जावया तें जावया. शेवटी तांणी म्हळें आमी आतां माळरान हांवें फातर जावया. माळरान म्हळ्यार कसलें ओपन स्पेस आनी सगळें तापील जमीन, कसलें ना तें पठारशें, फक्त वत पडटा. तर थंय आमी अशी बसले. बैसून वयर पळयल्यार इतली थंड आकाश गोमटेची आनी तान तारे लूक 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 जाता ती गोमटेची अशी आनंदी आनंद. त्या माळ रानांतल्या फातराक कितलें गोमटें आकाश दिसता. हांव तो फातर जाली. फातर जायना पण म्हाका कळ्ळें की फातर जावच्यान कितलो आनंद आसता. सृश्टींत आनंद खच्चून भरला म्हळ्यार कळ्ळें. गुरूंगेली कृपा जाली की हें कळटा. आनी ताचे खातीर आमी तांकां शरण वचका. तरी पिपीलिका मार्ग आनी कल सांगताली हाजे पक्षागल मार्ग, विहंगम मार्ग. ते विहंगम मार्ग म्हळ्यार आमी आमगेल्या गुरूंक जर शरण वचुली तरी ते आमकां तांगेल कृपेन आमकां पंख फुट्टात. तांणी सांगिल्ले वारी वागल्यार भ्रमर किटक न्याय, तूं अशीच कॅटरपिलर ना, मरूनच नाका, तूं पाख फुट्टस. आनी एक दिवस अशें की आमी पाख फुटून वयर येतात. टॅडपोल हें
बेडकाल सान पील ताका अहंकाराचे एक शेपूट असता बाल. तो इतले प्रसंग हांव रडता रडता म्हाका त्या बाजू वच्चेस म्हाका स्वरुपाचे साक्षात्कार जाय वतस अडथळेच अडथळे जा प्रत्येक फावट घाशील वार जावन एक दिवस अशें ते बाल गण पडटा. गण पडचे भितरी लांब लांब पाय फुटतात म्हाका. फुटले की खुशीची टुन्न करून उडकी माराव त्या बाजू वता. तशी नमुन्याचे ताका कल जाता सत्संग जाय. आनी हो गुरूंग सत्संग मेळका जाल्यार आमी पयलीं नामाच संग करका म्हळ्यार मात्र तें मेळटा कळ्ळें तरी. आनी हांतू तांणी सांगल्या साधकाने हें कशें करका तर आत्मसाक्षात्कार कोण घेवच्याक श्रवणा इतलें बरें साधन खंयचेंय ना. कसले बरबरें आयकूनचें दिवसा एकपणी कोणाकपणी कीर्तन आयकयत आमी कलकले जोक्स वाचता ती वॉट्सॅपावेले आनी कसले वाचता ती आनी सगळे तरी यूट्यूबार कलकल येता. रांदय काय कलकल करचें तें येता. हें सेव कशें करचें तें कशें करचें गुंतोवचें कशें ताजे पयलें येता. एक येता जाल्यार तांतूय कीर्तनूय आसता ती तांतू निरूपण आसता ती तांतू सगळें बग आसता. तें आयकयत एक नेम करात अमूक इतलो वेळ दोन अमूक इतलो वेळ थंय हांव मग टायम टेबल करता. बेगी उठाल की शरिरा खातीर थोडो व्यायाम करचो. व्यायाम करना पडे तान्ने पिल्ली हें तें कडेन आमगेल कले वाचन हें तें फॉर एग्जाम्पल आतां आमी हें रामतत्वाचें रामहृदय वाचलें किंवा मना श्लोक म्हणलें. देवा मुख्य म्हळ्यार उठायतनाची देवा सूर्यनारायणा तुगेल प्रकाशाने मगल बुद्धीक प्रकाशीत करी आनी त्या प्रकाशाने सगळ्यांगल बुद्धीकय प्रकाशीत करची तितली कणव दाखय देवा. सगळ्यांगल बुद्धी प्रकाशीत जावो मगल एकलेलीच न्हय. हें मागून घे ती अशें करून कल जाता गो तसो आमी एक तरी हे आत्मसाक्षात्कार करून घेवच्याक दोन नमुन्याच तरी आत्मनिवेदन जावंका. आत्मनिवेदन म्हळ्यार कल्लें स्वताची स्वताक त्या देवाक अर्पण करचें भोंवन घेवचें दिवन सोडचें. हांव आशिल्ली वस्तू म्हळ्यार एकच गांवन आस तो दिवन सोडलो की ती मगल प्रॉपर्टी वर न्ही आतां कोणा दिली तें कशी यूज करत पण तांकां दिवन सोडचें म्हळ्यार मल्ल्या कले वर न्ही. तशी हें जें आस तरी आत्मनिवेदन म्हळ्यार कल्लें मगल देहात्म बुद्धी मस्त वाडल्या. देह म्हळ्यार हांवची हांव फक्त देह आस ही बुद्धी वाडल्या. देह भाव म्हणटा ताका देह भाव हांव म्हळ्यार फक्त देह आनी मगल देहांतून निर्माण जालें चेडवं नात्र पुराई ती मगली. बाकीचे ते हांगेल भाशेन मुस्लीम म्हणटात ते काफीर म्हणून तशी काफीर बाकी सगळें काफीर आमी मात्र भोव बुदवंत अशें तशें आसना. तावळे कल करका आत्मनिवेदन म्हळ्यार पयलें विवेकाने विचार करका. तांणी सांगल्या साधकाने मननांतू श्रवण करका की जेन्ना गुरू सांगता ती की श्रवणा भायर दुसरें साधन ना तें करा ती. आनी कल करतात नुस्तें आयकून रावचें ना. श्रवण आनी आयकूनच्यान फरक आसा. आयकलें चिंतन केलें मनन केलें वागलें आनी कळ्ळें. कळना पड वळ्ळें म्हळ्यार कलें मल विचारसरणीच तशी जाली मल सहज भाव तसो जालो मल स्वभाव बदल्लो भाव बदल्लो तें जावंका. तेमी श्रवण करना पडे साधकान मननांत अगदी खोल वचका खंय खोल वचका आमगेल्या भितर देव आसलें थंय खोल वचका. आनी ह्या विश्वांत अशीच नजर घाल्यार सुद्दां एक तजेलपण दिसता सगळे कडेन किंवा आमगेल्या शरिरांत सुद्दां कल्ल चल्ल्या हाजो विचार केल्यार म्हाका दोळ्यांतल्यान उदक येतात. कशी त्या देवान आमगेली वेवस्था केल्ल्या प्रत्येक आज विज्ञानान सगळे शोध लायले ती ते सगळे प्रिंसिपल्स मेन प्रिंसिपल्स ऑफ इट सायंटिफीक प्रिंसिपल्स आर विदीन अवर बॉडी. तेमीत हे जे स्पेअर पार्ट्स आसात पृथ्वी तत्वाचे स्पेअर पार्ट्स हाड मसल्स हें ते कशें केले ती कशें जाल्ले ती सांदे कशें जाले ती एक सांदे दोनी बाजूनी हालतात ती एक सांदे एका बाजून हालतात कोपराचो वय की न्ही एक अशी सगळ्यांची गळ अशी हालता म्हळ्यार मान एक 180 डिग्रीज मात्र हालता. दोळ दिल्या ती दोळ्याक कलकल दिसता
जाल्यार कान दिल्यात, दोळे हालतात, हांगा थंय आमी पळोवचे शकतात, कान जागेरीच असतात, पण दोळ्यापेक्षा कान श्रेश्ठ केल्या, कान नाक सगळे कडचे ऐकू येता, हल्लं नासतना, जागेर थान हल्लं नासतना ताका सगळं कळटा. तशी ते श्रवण भक्ती पहिली. मनन करता ताजें. आनी विश्वांत ही जी तत्व आसत, विश्वांत पयलंच म्हळ्यार देह. तर देह बुद्धी वचका जाल्यार तें जड आत्मनिवेदन. म्हळ्यार हो देह मगल न्हय, तो देवागल देह आस, तान्ने केल्लो, तान्नेच सगळं केल्या, तागली प्रॉपर्टी, तान म्हाका फक्त वापरच्या दिल्या, कल्या म्हळ्यार ताजे माध्यमा शिवाय हांव आत्मसाक्षात्कार कोण दिवचें शकना. आय नीड सम मिडियम म्हणून हें दिल्या. तर तान वापरच्या दिल्या, एनी टायम तो परत घेतलो, तर तान परत मागचे पयलें मगल वाचून जावंका न्हय, करून जावंका न्हय, मगल इप्सीत साध्य जावंका की ना, एंड यूज साधका हांवें. त्या दृश्टीन प्रयत्न करचो, आनी देवा हांव मगल काळजी घेता, म्हाका गोत तसो, आनी ताजे बद्दल सतत कृतज्ञता की तो मगल मालक आसा, ती तागल प्रॉपर्टी आसा, म्हणून हांव सम काळजी घेतली. देहात सम काळजी घेवची, काळजी करता बसना, आनी कितली काळजी घेतली तरी एक दिवस ते वचचेंच आसा, जाल्यार भिवची ना. कला म्हळ्यार ते वत, ते कोण दिल्लें तागल्या हातांत वत न्हय. तेमी ते आमकां सगळं जायना, पण सगळं योगक्षेम व्हांवची तयार तागली, तेमी आमगेलें अशें दिवन सोडचें. हें जड आत्मनिवेदन. कड्डेरी भितर तो परमेश्वर, देवा तूंच बसला हांगा मगलान, तूं हें तुगल घरांत हांव राबता, हें तुगल घर, हें घर सुद्दां तुगल घर, जे कांय दिल्ल्या तें तूंय दिल्या, पुरे इन्फ्रास्ट्रक्चर तांतूं हांव राबता. मगल घरांत तूं राबना, हांव देवघर निर्माण केल्या, जाल्यार हें तुगल घरांत हांव राबतस, मगल घरांत तूं राबना. हो जो भाव आसा तो डेवलप करता. त्या वेळी एक फंत कळटा की मज्जान जो परमेश्वर आसा तो बाकीच्यां सुद्दां तोच परमेश्वर आसा. म्हणना पडे, अरे ते गुजरातीन बेनपणी म्हणटात, केम छो, मजामा, तशी. तर सगळ्यांक हाय हलो, सगळ्यांक प्रितीन वागोवचें. आमकां मॅच्युरिटी आयल्या की आमकां कशें कळटा, आमगेल नजरेंतल्यान कळटा, आमगेल वाणींतल्यान कळटा, आमगेल करुणेंतल्यान कळटा, आमगेल वागण्यांतल्यान कळका स्पिरिच्युअल मॅच्युरिटी आयल्या की ना म्हणून. तशी सगळ्यांकय जर आमी सेवा करता राबली तरी चंचल आत्मनिवेदन म्हणटात तांकां. म्हळ्यार कळ्ळें, सगळ्यांत आशिल्ली, प्रत्येकांत आशिल्ली परमेश्वरागल दास्य भक्ती करची, देहाची मात्र न्हय. त्या देह म्हळ्यार त्या परमेश्वरागल घर, तेमी तें घर साफ सुथरें दवरपाचें न्हय. देवा नुस्तें पुसून घाणीन बसयले उपयोग केलो, म्हणून त्या दृश्टीने तांगेल देहाची सुद्दां सेवा करची, तांगेल मनाची सेवा करची, तांगेल गाभाऱ्याची अंतकरणाची सेवा करची. अशी करून आमी स्वताक वांटून घेवचें, वांटून कण 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 म्हाका जे कांय देवान दिल्या तें सगळें वांटून घेवचें. आनी शेवटी हांव शुन्य जावचें. शुन्य जालें की हांव लागीं पावली, शुन्यान भाग गेलो. वांटून म्हणल्यार कसले बर न्ही. म्हणा पण थंय कोण बसल्या, मगल गुरुवर्य बसले, ते गप्प करून ताण घेतात. बाकीचे मगल मन हें न मन जाता, निर्विचार जाता, उन्मन जाता, आनी गप्प करून ते विश्वचक्रान हांतून ते ताण घेतात. त्या वेळ आपोआप आत्मसाक्षात्कार जाल्लो म्हूण सांगूक तिसरें आत्मनिवेदन आमी करचें आसना, तें जावचें आसता. दोनीच आत्मनिवेदन आमी करची, एक तर जडाचें आनी एक निश्चळाचें. तांत हांगा तांणी सांगल्या की चंचळाचे नादी लागून दुःख भोगका लागता. चंचळ म्हळ्यार कळ्ळें की देवूच सगळं करता हय, पण त्याले मागता भशेन, म्हाका हें दी, म्हाका तें दी, म्हाका तें दी, तें दी, अशें करून तेमी ताका दुःख भोगका लागता. त्या वेळी आमी हाजे मना श्लोकान सांगलें, निक्काम भक्ती करता, तें करनासतना फळ मागल्यार फळ मेळटा, जाल्यार भगवंत अंतरता. तशी जावं न्हय. तेमीत आमी निश्चळाचे नादी लागचे. म्हळ्यार देवा चंचला, ते आमकां स्वाम्यान पयलीं खंयचे तें म्हाका दिसता हाजे वेळार ईश्वरा देवळांत, ती खंयची देव, कृष्णागल देवळांत तांगेलें आशिर्वचन आशिल्लें, तांतूं तें सौंदर्य लहरी म्हणून तांणी सांगलें. ती पार्वती इतली गोमटी आशिल्ली खंय,
की तिगल सौंदर्य पळोवन देव सुद्दां लुब्ध जाले कळ्ळें. आनी तिगल स्तुती करच्या लागले, हें करच्या लागले सगळें. ती भोव घुमटी अशीच सुद्दां कसले अलंकार, लंके पार्वती म्हणटा ती. अलंकार घाल का म्हणना तिका, ती स्वताचे एक अलंकार पळोवन 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 अशी दोळे पारणे फिटले. तावळी आपापणागल बामण कसली इतले पळयता ती, तेवे बायल मनुश्यले पळयता ती. म्हणून त्या देवांगल बायलो तिगल सौंदर्य पळोवनच्याक उत्सूक जावन तिगल ध्यान करूं बसले. स्वामीजी म्हणा ध्यान करूं बसले. तावळी ते सगळे कडेन वता 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 ही हेंच वे तें सौंदर्य. तर थंय वेद राबिलो, वेदाक विचारले ही विती न इति नेति, आनी मुखार चल ही विती ना न ती नेति 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 करना पडे. मुखार 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 वता 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 कल जालें नेति नेति करून शेवटी ते वेदय मागशेले. म्हळ्यार वेदांत अंत जालो, ताका वेदांत म्हणटात. वेदांत जायना पडे त्या तिगल सौंदर्य प्रत्यक्ष जाल्ले आमगेल मुखारी. तर कोणाक दिसतले कले अरे ह्या बायलांक तिगल सौंदर्य म्हळ्यार त्या सौंदर्यात तांकां मत्सर आशिल्लो थोडो ना म्हळ्यार तरी. आमगेल बामण तिल्ल्या पळयता ती आमगेल पेक्षा जास्ती. त्या पळोवनच्या वचना पण तेवय लुब्ध जाल्यो जाल्यार थंय पळोवनच्या वचून कल्लें त्या पार्वतीगल सौंदर्य ते आकलन समज जायनाशिल्लें. म्हण आनी 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 मुखार वचूल्यार तांकां कोण मेळका. थंय शिवतत्वांत विलीन जाल त्यो. म्हळ्यार तिगल स्वस्वरूप जें आसा तें शिव आसा, शिवांत विलीन जाल्यो. अर्धनारी नटेश्वर म्हणटात ताका. म्हळ्यार पार्वती जी माय आसा तिगल स्वस्वरूप हें शिवतत्व आसा, रामतत्व आसा. तांतू एक जाल निश्चल परब्रह्म, तांतू एक जाल्यो. तशी आमी जावंका मूळ मायेला था न्हू. आतां सांगल्या सगळे विश्वाची चंचळ आसा, कल्पनेचें आसा. जाल्यार ते त्रिविध सुद्दां आसा. त्रिविध म्हळ्यार कळ्ळें 3 अवस्था आसत. हे चंचळ विश्वाच्यो 3 अवस्था आसत. मूळ मायेला थान त्रिगुणाचे साम्यावस्थे पर्यंत पयली अवस्था. म्हळ्यार तावळ सांगिल्ली वारी वडा वृक्ष उपराटी दवरल्यार कशें जाता न्ही तशेंच तें. मूळ माय पयली आयली, ताजे नंतर ताजे खोड आयले, ताजे नंतर ताजे हगूर हगूर फांद्यो आनी आयल्यो, खड्डेर फळ फुल्ल लागली. तशी प्रपंच वाडलो, दृश्य अवस्था वाडली अशी. तर ते त्रिगुण तान थावन भायर पडली साम्यावस्थेन पयली अवस्था. दुसरी कली त्या त्रिगुणांतल्यान पंचमहाभूत आयली. आनी त्या पंचमहाभूतांतल्यान 4 खाणी 4 वाणी ही तिसरी अवस्था. आनी ते तिनूय विनाशी आसा ती. निश्चल परब्रह्म मात सगळ्यांत व्हड. तेमी ती सगळे सूक्ष्म विचाराने सतत कोण करून चंचल दृश्य बाजूक सरोवंका आनी व्हरले ते अपार निश्चळ परब्रह्म आमी तदाकार व्हरून जावन ताजें सेवन करता. सेवन करचें म्हळ्यार 2 अर्थ सांगिल्ले. सेवन करचें म्हळ्यार तांतू एकच जावचें, ताजी सेवा मात्र न्ही. सेवा करचें जालें आनी सेवन करचें म्हळ्यार गिळंकृत करचें, तेंच आमी जावचें. वील बी अ पार्ट ऑफ इट. तेमी विंगड वरचें ना, वेगळेपणे राहू नको म्हूण. आतां जें आमी वाचच्या सृष्टी त्रिविध लक्षण निरूपण. श्रीराम मूळ माया नसता चंचळ, निर्गुण ब्रह्म ते निश्चळ. मूळ माया ही वे संकल्पत. संकल्प म्हळ्यार सत कल्पना, बरी कल्पना. जाल्यार शेवटी ती कल्पना. कल्पना केन्ना अस्तित्वांत आसना. ते मिथ्या. मिथ्या म्हळ्यार दिसता, ताजो विस्तार कळटा. जशी मृगजळ. मृगजळ एक वाळवंटांत जोर वार सुटला, तावळ रेतीची लोट लोट लाट अशें येतात. त्या धूर थान मृग म्हळ्यार जनावर, हरीण म्हण येद किंवा तान लागीं एखाद जनावर धूर थान पळयल्यार तांकां थंय मृगजळ म्हळ्यार थंय उदकाशें दिसता. उदकाच्या आशेने धांवता धांवन 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 वतात. जाल्यार तेंची मनुश्यागेल जर दृश्टी आनी नजर ताका जर आयली, मनुश्याक स्पेशल नजर आसा, ताज्यान ताका कळटा की हें कांय ना, हें नुस्तें रेती आसा, थंय उदक ना म्हणून तो धांवना. तशी हें दृश्य दिसता, चंचळ असं सगळी सृश्टी दिसता, जाल्यार ती सत्य न्हय. हें जेन्ना आमकां मॅच्युरिटी येता तावळ कळटा हें सत्य न्हय. असं दिसता खरें मृगजळावर. फाय ना जाल्यार हें ना जालें तर जें परब्रह्म आसा ताका कसलेंय जायना.
मूळ माया नसता चंचळ निर्गुण ब्रह्मते निश्चळ जैसे गगन अंतराळ चौकडे. आता आकाश सगळ्या पंचमहाभूतांत आकाश सगळ्यात वडील काय वडील म्हणा म्हालगड आहे. खंयी वचात तुम्ही आकाश आणि पृथ्वी आमगेल सृष्टी निर्माण जाता थंय मरता. आमी जन्मा येता ती राबता ती थोडे काळ रुबाब दाखयता ती करता ती थंय मोर वतात. जाल्यार ताजें अधिश्ठान केलें पृथ्वी तत्व. तशी ते आकाश तत्व आता कल्ले नाच म्हूण समज जाती. हां एक आनी शांत बैसून आकाशाला पळयत बैसत. एकेकय न्हय गच्चीर वचून येतात. म्हाका शिकाळान तूं हडड्ड हें आसता वाड अशें तांची टेरसार वचून धग्गू जातना थंय न्हिदतात. आनी खाट आसता ते दोरयेन बांदिल्ले दोरखंडान बांदिल्ले ते खाट म्हणटात ताका. ते खाट्टेरी न्हिदोवचें आनी वयर पळयतची. वयर इतलें विशाल गगन खंय वचून थंय तें गगन आसा. क्षितीज अशी तोग्ग येवन ताका मेळटा म्हूण दिसता. जाल्यार तुमी कितलेय मुखार वचात हां ते क्षितीज आनी दूर वतात. म्हळ्यार ही कल्पना क्षितिजाक आकाश केन्ना मेळना. तरी ते आकाश इतलें विशाल आसत की ते परब्रह्मा लागीं ताजी कंपेर करूं शकता तेमी. कळ्ळें मागीर कसलें जाता ते आकाशान कसलें फरक पडना. तातूंत मळब येता मोड येता ती वता ती. ते मोड सुद्दां एक एक लेवला थंय आसता ती. सादी विमान सुद्दां ते मोडा वयल्यान वता ती. पावस उपराट पडचो दिसता तशी. तर ते कल जाता दृश्य आले आणि गेले परी ते ब्रह्म संचले. निर्गुण ब्रह्म ते निश्चळ जैसे गगन अंतराळ चौकडे. श्रीराम दृश्य आले आणि गेले परी ते ब्रह्म संचले जैसे गगन कोंदाटले चौकडे. श्रीराम जिकडे पहावे तिकडे अपार कोणेकडे नाही पार. एक जिनसी स्वतंत्र दुसरे नाही. निश्चळ परब्रह्म म्हळ्यार कल्ले तुमगे जड सगळे वता येता वता येता वता. चंचळ परमेश्वर सुद्दां येता वता नाना नमुन्याचे अवतार घेता ती. ते सृश्टीन तूं वायून राबता ती आमचे खातीर हें घेता ती आमकां मदत करता ती खंय व्हरूंक करूंक. जाल्यार त्या वेळी परब्रह्मांतून येतात. त्या परब्रह्म निश्चळ निराकार निर्गुण निराकार हल्लना डोल्लना कलेना दाट भरल्या आणि तें एकच सत्य सदैव आसता. आणि कल म्हणटात ताका एक जिन्सी ती एकच वस्तू खरी आसता. एक जिन्सी आणि एक देशी. एक देशी म्हळ्यार हांगा आसतना थंय आसना. ताणें मुखार मस्त उदाहरण दिलें ती जिकडे पहावे तिकडे अपार कल्ले गगन कोणेकडे नाही पार. एक जिनसी स्वतंत्र दुसरे नाही. तसे ते ब्रह्म आता ब्रह्मांडावर ते बैसावे आकाश भकास अवलोकावे. कल्पन करा ती कल्ले ना तुम्ही गच्चीर वचून बसली वयर कल्ले ना तुम्ही पळयत बसले आणि कल्पन करा ती की हे ब्रह्मांड ना जाल्या कल्ले भरले तेथे चंचळ व्यापकाच्या नावे शून्याकार दृश्य विवेके काढले. मग परब्रह्म कोंदाटले कोणासीच अनुमानले नाही कदा. तर तर्क करपाच लागना. विवेक म्हळ्यार योग्य विचार करून हें दृश्य जे जे दिसता तें नाशिवंत आसत. आज अशी फाय आसना. आज आमी आसा ती फाय आसनात. आमी जल्मा येवन पयलीं आमी आशिल्ली खंय आशिल्ली गोतना वचना पण आमी खंय वता ती गोतना. जाल्यार आत्तां आसा ती आनी घडयेन आसची ना ती कदाचित केन्ना म्हूण सुद्दां गोतना. तर हें जें बेभरवशाचें सई ताचेर भरवस दवरून आमी कले राबका. जे कायम परब्रह्म कोंदाटले कोणासीच अनुमानले नाही कदा. हां कोणाकय ताजे हें करतेपण करता म्हूण दिसना. कळ्ळें खंय देख परब्रह्म भोवन आशिल्ल्याचो अनुभव येता. नित्यानित्याच विवेक नित्य कले अनित्य कले हाच जो विवेक करता. हें दृश्य सगळें जें दिसता आत तसं नंतर ना. आमी अमेरिके वचून आयली आमगेल खोडी कलेस बसू आमी खंय आसतात न्ही ते वर्तमानान जगनात. आमी अमेरिके वचूल्यार इंडियाचो उडास करतात. घरान कल चल्ले आसतले घरान बसल्यार थंय अमेरिके आमगे चेड वकल करतात. म्हळ्यार आमी मनान गांव सगळें भोंवता ती पण जागेर आसनात. आनी जागेर आसून जर आमी पळयलें हें आज असं फाय ना. नित्य आमी ही एक साधना करया. नित्य आमगेलें घर पळोवचें
अरे वा, हें इतकें गमतें आसा जाल्यार फाय हें अशी वरचें ना, आज नाश जावचो आसा किंवा आमी खंय वचचें आसत तरी ह्या घरान दुसरी कोण येतली वय की न्ही. घर इवन घर बांदूंक जायना पण आमी आयले ताजे पयलीं उंदीर म्हणती माझे घर, झुरळ म्हणती माझे घर. मात्यान सुद्दां उवो जातात, आमकां दिसता आमगेलें मात्तें म्हणून, उवो म्हणटात आमी मात्यांतूच जल्मा आयले, हें मात्तें आमगेलें म्हणून, तुमगेलें न्हय म्हणून. असले नमुन्याचे प्रसंग येतात. त्यामुळे हे सगळे तर्क करचे ना, दृश्य विवेके काडिले, योग्य विचार करून हें सगळें नाशिवंत आसा, बेभरवशाचें आसा, केन्ना वचत सांगूं जायना, ताजेर भरवस दवरचो ना. तरी फक्त जे निश्चळ परब्रह्म आसा तें आमकां जाय. म्हणना पडे आमी कास केले धरका तें निश्चळ परब्रह्म आमकां दिसना, भासना, कळना, अनुभव येना ताजो, कसलें कळनाच, अजिबात कसलें कळना. तावळी तें मेळच्याकल मार्ग आसवे जे आमी केन्नाय पळयना, थंय वचूं भायर सरले तावळ आमी पयलीं शोध कल घेवंका की कोण थंय वचून आयल्या, तांकां पकडका. तांकां कशें पकडचें, तर आमगेलें उपासन हाजे खातीर आसता ती की आमकां संत मेळ्ळो ती म्हूण. संत मेळना पण तांगेले कास धरका, गुरू मेळ्ळो ती म्हणून आमकां हें आसता. तर आमी जर उपासन नामस्मरण करता गेली, गुरू आमकां सोदून येतात. तशी दृश्य विवेके काढिले, मग परब्रह्म कोंदाटले, सगळीकडे त्यांचे असता, कोणासीच अनुमानले नाही कदा. म्हळ्यार ब्रह्माची संपूर्ण कल्पना कोणाकय करूं जायना, कल्पन सुद्दां करूं जायना. गुरु म्हणती कल्पवृक्षा सारिखे, जे जे कल्पू ते ते देती सके, अगे परंतु ते कल्पने परिते देती कल्पनातीत. अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त. गुरु हे परब्रह्म, परब्रह्मची म्हळ्यार एक्चुली ते निर्गुण ब्रह्म. आमगेलें पाप दिसून आमी कल्लीपणी ताजी आयडिया येवंका म्हळ खातीर तें आयल्या आमचे खातीर, आनी तें आमकां कल्लपणी ताजें दिवच्याक पळयता. तावळी तसल्यांचेर भरवस आमी दवरका आनी तांगेले गांठ पडका म्हणून तांगेले थोडेपणी आमचें लक्ष वचका. ते कशें वतले की दोरी कल्ली, सावित्रीन दोरी धरलेली, वडाक बांदून दवरलेली, प्राण हें करतना तागेले सत्यवानाक प्राण घेवन वतना परत येवच्या तिकेन जाय न्ही. तावळी आमी कल करका गुरुंगल चरण धरतात आणि गुरुंगल चरण मेळ्ळो ती म्हणून त्या दृष्टीने सतत आमचल्या कसलें नाम आसा, ते भले गुरून दिलेलें ना अशी नाम आसा, पण घेत रावचें, देवा देवा म्हणटचें घेत रावचें. तर एक दिवस गुरू धांवन येता आमगेलें पाप दिसून, यो वैरीन अशें सांगता, कळ्ळें न्हय. तरी अधोर्ध्र पाहता चौकडे, म्हळ्यार परब्रह्म कशें आसता, अध आनी ऊर्ध्व वैरी तग्गू पळयलेरी सगळे कडेन तेंचें आसा. निर्गुण ब्रह्म जिकडे तिकडे परब्रह्म कोंदाटले, मन धावेल कोणे कडे अंत पहावया, ताक अंतची ना आमी खंय धांवतली. दृश्य चळे ब्रह्म चळेना. आतां हें गुरू सांगता जे वचून आयल्या ती ते ताजें शाब्दीक वर्णन करता आसत. शाब्दीक कळना आमकां ताजें अनुमान येना, तर्क लडोवच्या जायना. आमी तें जावंका ताचे खातीर तांच सांगात प्रत्यक्ष आनंद यात्रेक भायर सरका, तांगेलें बोट दवरून मुखार मुखार वचका. कश्ट येतले, मस्त त्रास जातलो, कांय हरकत ना, जाल्यार ते जेन्ना सांगतात तांचेर विश्वास, श्रद्धा आनी सबुरी जावंका. दृश्य चळे ब्रह्म चळेना, दृश्य कळे ब्रह्म कळेना. दृश्य आकळे आकलन जाता जाल्यार ब्रह्म आकळेना कल्पनेसी. कल्पन करूंक जायना, कल्पनेक यानाची. कल्पना म्हणजे काहीच नाही, ब्रह्म दाटले ठाईचे ठाई. वाक्यार्थ विवरत जाई म्हणजे बरे. वाक्यार्थ विवरत जाई म्हळ्यार वाक्य खंयची, तत्वम असी, अहम ब्रह्मास्मी. ही जी वाक्य आसा ती नुस्तें कल्पन करून उपयोग ना. कल्पना म्हळ्यार कलेना, कल्पनेन उभारलेली वस्तू प्रत्यक्ष अस्तित्वांत आसनाची. आत्ता दिसता आत्ता आसना, जशी मृगजळावारी. जाल्यार परब्रह्म सगळे कडेन दाटपणान भरलेलें आसा न्ही, आनी तें तूं आसप.
हें जेन्ना गुरू आमकां सांगता ती कंप्लीट निश्ठा भंय हांव चिंतें ह्या महावाक्यांचो अर्थ सतत मनान दवरता आनी त्या वेळार हांव म्हळ्यार पयलीं हांव म्हणचें ना कल्या म्हळ्यार म्हाका गर्व येवच्या शकता गुरुवर्या तुमी येवन मगल हांव तूं बैसात चरण युगल पर शीश झुका कर चरण कमल धर करू नमस्कार गुरु करू नमस्कार बार बार मैं करू नमस्कार अनंत पद प्रभु सुन मेरी प्रार्थना अंत्य समय तक करू गुरु अर्चना मैं पशु तुम पति अंतर्यामी भक्त वत्सल प्रभु जीवन स्वामी चरण युगल पर शीश झुका कर चरण कमल धर करू नमस्कार हा फक्त तुका नमस्कार करू शकता आहे गुरुवर्या मगल अंतरांत येवन बैस आणि तू बसला आणि हांव तुका चरणाल्या बसता केन्ना तुका साध्य जाता त्या वेळी तूं म्हाका एक करून घे जाल्यार म्हाका अंतर दिवं नाका देवा अंतर दिवं नाका मरस हांव तुगेली सेवाच करतलो हांव खंय वचना तुका सोडून तूं वच लात मान घालेल तर हांव काय वचना म्हणून तशी ते वाक्यार्थ विवरत जाय तूं म्हणटलें हांवच परमेश्वराचो वय हांवच परमेश्वर पण ते म्हाका रियलायज जाय शिकय परब्रह्मा एवढे थोर नाही श्रवणा परते साधन नाही कळल्या विण काहीच नाही समाधान समाधान हे कळले शिवाय श्रवण करून ताजें आकलन जावन ताजो अनुभव असर समाधान मेळना आता हें दोन मार्गांनी तावळ सांगिल्लें पिपलिका मार्गे हळूहळू घडे विहंगमे फळासी गाठी पडे तो पक्षी वयर झुम्मने त्या फळाक झोंपता तशी जो ज्ञानी असो ज्ञान मार्गाने ताबडतोब वता विहंगमे फळासी गाठी पडे साधक मननी पवाडे म्हणजे बरे साधकाने ह्या गोष्टीत सतत मनन करता तरी हा विहंगम जावच्या कल कोरेद बरें म्हाका विहंगम जावचें जायना हांवें पिपलिका मार्ग हगूर पण सतत स्लो अँड स्टेडी विन्स द रेस तशी परब्रह्मा सारखे दुसरे काहीच नाही खरे निंदा आणि स्तुती उत्तरे परब्रह्मी नाही परब्रह्मा निंदना स्तुतीना कलेना ऐसे परब्रह्म एक जिनसी सगळे जिनस मेळून तुकल्यारी ते एक जिनसी ते साईबाबा हांवें तूं पळयलें हांवें एक कोणाकी चलयें लग्न जाता तर तिगल तुला भार करतात आणि तो म्हणटा आपणाक नातवाक ही नात सुनाळ्या तरी सगळ्यांक हांव दान करतलो तिगले वजनाचे तितलें धन तर सगळें धन घाल्लें तर ते तागडी तिगल तग्गूची ती जडच वरली हें जायनाची तितले घड्यान ते साईबाब येतात आणि तांणी सांगलें की आपण अशी येणी तूं म्हाका एक पंता ₹1 दिलेली ती ₹1 आज हांव परत करूं आयला म्हणून तें घाल ही श्रद्धेने आणि ते ₹1 घालचे भितर ते तागडी वयर येता म्हळ्यार तशी ते एक जिन्सी परब्रह्म निंदा स्तुती उत्तरे कले नाही काहीच तुळे ना तयासी अनुभव म्हळ्यार महानुभव पुण्यराशी तेथे पवाडती थंय आनंद लुटता ती चंचळे होते दुःख प्राप्ती चंचळात कितली तुम्ही सेवा करा ती आज असं पायना आता आत्मतत्व भितर आमच्या शरिरांत ते मन तूं रिगून ते जर आमी कंट्रोल दवरले त्या मनार ते कशी काम करता आमकां ते वापरच्या कळना मन आमकां वापरच्या कळका लागता नाल्यार दुधारी शस्त्र खंय हात कापून घेवचो मान कापून घेवची अशी जात नुकसान करून घेवचें तर चंचळे होते दुःख प्राप्ती निश्चळा एवढी नाही विश्रांती आता विश्रांती म्हळ्यार कळ्ळें विसावा आमी विसावे दशकांत आयलें ते विसाव मेळका आमकां ताजे खातीर कल करका विचारी मना जगी सर्व सुखी असा कोण आहे विचारी मना तूच शोधून बाई विचार करी तू विचारी असं विचार करी
कोण सुखी असं जो निश्चळ थंय पावलो तो ताकाच विसाव मेळटा. निश्चळ प्रत्यय पाहाती महानुभाव, ते महानुभाव हडंट जे असत संत महंत ते तांतूंच राखताती. त्यांनी तांगेल कास धरी मुळापासून शेवटवरी विचारणा केलीच करी. प्रत्ययाचो निश्चयो अंतरी तयासीच फावे, तांकाच कळता. त्यांनी ती तांगेल कास धरी कल्पनेची सृष्टी झाली त्रिविध प्रकारे भासली. तीक्ष्ण बुद्धीने आणली पाहिजे मना. कल्पने सृष्टी झाली. ती सृष्टी कशी झाली ते सांगतात. पहिलं कल जालें निश्चळ परब्रह्माने कले करणी, पण तांतू थांबून एक संकल्प बाहेर पडलो, स्फूर्ती झाली, स्फुरण झालें. जस्ट स्फुरण, बिकॉज दॅट इज द ओनली थिंग लिव्हिंग. निश्चळ परब्रह्म ताजे तवाने एव्हर टवटवीत तांतू थांबून ते सगळे जीन्स देवागल घेऊन परमेश्वरागले, भगवंतागले, परब्रह्मागले एक संकल्प भायर पडलो. ताका मूळ माया म्हळें. त्या मूळ मायेन तूं वडा झाडान जशी बिजान सगळें झाड असता, पानं फुलं खोड सगळें असतात, पारंब्य सगळें फळ सगळें असता, पण दिसना. अरे झाड जेन्ना उगयता तेन्ना शेंड्याक सगळें तें झाड जाता. तशी मूळ माया अशी वयर थांतो घेतस उपराटी. मूळ माये पासून त्रिगुण अवघे एकदेशी लक्षण, पाचा भूतांचा ढोबळा गुण दिसत आहे. थंय 5 भूत तांत थांबून निर्माण जाली. कळ्ळें? पृथ्वी आप तेज वायू आकाश. कळ्ळें? तर ते कशें जालें? मूळ माये थांब त्रिगुणा पर्यंत हो पयलो वर्ग, हो एकदेशी म्हळ्यार त्रिगुण हांग असले. आमी जेन्ना तमोगुणी असता ती किंवा गुणसाम्य खंय तिनी एकल्याक आसता ती, जाल्यार हांगाय असं थंय असं अशी जायना. कळ्ळें? ताका एकदेशी म्हणटात. एकदेशी म्हळ्यार मन सुद्दां एकदेशी. आत्ता हांग आसा तावळी थंय आसना, थंय आशिल्ली तावळ हांग आसना, पण खंय नाक्का थंय आसता. ताची गंमत मनाची तशी. अवघे एकदेशी लक्षण, पाचा भूतांचा ढोबळा गुण दिसत आहे. पृथ्वीपासून 4 खाणी चत्वार वेगळाली करणी, सकळ सृष्टीची झाली येथून पुढे नाही. सृष्टीचे त्रिविध लक्षण विशद करू निरूपण, श्रोती सुचित अंतःकरण केले पाहिजे. आता पृथ्वी थांबून 4 खाणी झाल्या. 4 खाणी म्हळ्यार खंयच्यो तांणी सांगल्या. पहिले मूळ मायेन थांब कल जालें. ह्या परब्रह्मांतन जे पहिले मूळ माया, मूळ मायेन थांब त्रिगुणा पर्यंत हो पयलो वर्ग, पहिले एक आहे. हवे एकदेशीय मर्यादित. एकदेशी म्हळ्यार कळ्ळें की एक वेळार एक ठिकाणी असता. कड्डेरी दुसरो वर्ग कलो तांतू थांबून त्या त्रिगुणान थांबून दश पावलेली स्पष्ट दशा. स्थूल पंचभूत पंचमहाभूत पृथ्वी आप तेजू वायू आकाश. हांगेल व्यापारांक दिसता ती ब्रह्मांडांतून वारो येता, पावस पडटा, सगळें पृथ्वी दिसता, तेज दिसता, उदक दिसता, सगळें दिसता. तशी ते दुसरें. आणि तिसरें कळ्ळें की पृथ्वी पासून उत्पन्न झालेले 4 प्रकार जीव प्राणी, हो तिसरो वर्ग. ते जीव प्राणी खंयचे तरी अंडज, जारज आणि उद्भिज आणि स्वेदज. स्वेदज म्हळ्यार घाणींत जन्म येतात न्ही जीव, जशी कॅस सम धुयनी ती कले जाणटी ती उव जातात, ते स्वेदज हुम्मेन थावन येतात. जर्म्स फंगल इन्फेक्शन जाता ते सगळे कले स्वेदज हुम्मेन थावन येतात. कडे दुसरे कलेस उद्भिज म्हळ्यार उदकांत थावन झाड बीड उगयतात न्ही ते उद्भिज वनस्पतीची निर्मिती जाली. कडेरी अंडज, थोडे पक्षी प्राणी अंडी घालतात, अंड्यांतन जन्म येतात. पक्षी खास करून अंडज अंड्यांतन जन्म येतात. आणि जारज, जारज म्हळ्यार योनी मार्गाने भायर पडटा ती, ते खुद्द तो प्राणीची भायर पडटा रेडीमेड, ते उबोवंक लागना ताका, प्राणीच भायर पडटा, ताका जारज म्हणटात. तशी हे 4 खाणी पृथ्वी पासून 4 खाणी चत्वार वेगळाली करणी,
सकळ सृष्टीची चाली येथून पुढे नाही. सृष्टीचे त्रिविध लक्षण विशद करून निरूपण श्रोती सूचित अंतःकरण केले पाहिजे. मूळ माया जाणीवेची, मुळी सूक्ष्म कल्पनेची, जैसी स्थिती परे वाचेची तद्रूपची आहे. आता हांग आतानी मूळ माया जाणीवसणे ती वे कल्पना, पण ताजी हे कंपॅरिझन कल सांगात केल्या की 4 वाणी असतात नाही, परा, पश्चंती, मध्यमा आणि वैखरी. आमगो तसं ती 4 वाणी. तर प्रथम स्फूर्ती जाता कलो विचार, ताजी स्फूर्ती येता अशकोर या म्हण विचार येता, विचार उद्भव जाता, उत्पत्ती स्थान ती परावाचा. ती खंय थानू तांतू आम्ही तद्रूप जातात, विचार आपोआप येता. तशी ही मूळ माया आप्यापी आयल्या ती जाणीवेचस. जाणीव म्हळ्याकले संकल्प, संकल्प आम्ही ती आयली. तशी त्या परावाणींतू आम्ही तद्रूप जाली. तशी मूळ मायेंत तद्रूप जे जातात ती तांकां कल मेळटा परब्रह्म मेळटा. कल्या म्हळ्यार त्या मूळ मायेचे स्वरूप परब्रह्म आसा. तावळ सांगिल वरी सौंदर्य लहरींतू त्या पार्वतीगेल सौंदर्य पळयता पळयता वचुली आणि मेळ्ळें कोण, तिगल हृदयान निलकून पळयल्यारी मेळ्ळो शिव बसला थंय. पार्वती नाची जाली. शिवतत्व जे निश्चळ परब्रह्म तें मेळ्ळें. तशी मूळ माया जाणीवेची, मुळी सूक्ष्म कल्पनेची, जैसी स्थिती परे वाचेची तद्रूपची ते त्या मूळ परावाच्या. तशी अष्टधा प्रकृतीचे मूळ ते हे मूळ मायाच केवळ. सूक्ष्म रूप बीज सकळ मुळीच आहे. त्या मुळांतुची ताजे सगळ्याचे बीज असता. बीज म्हळ्याकले ती मूळ माया कसकस घेऊन आयल्या की ताजे इतलो व्हड वृक्ष जालो, इतलो प्रपंच जालो, इतली सृष्टी निर्माण जाली. त्या सगळे सृष्टीचे निर्माण त्या सूक्ष्म बीज रूपांत आसा. ओम ह्रीम क्लीम श्रीम हे जे म्हणतात न्ही बीजाक्षर, त्या बीजाक्षरांतून त्या पुराई तत्व भरल्यान ती. जशी जीन्स असतात न्ही, जीन्स तशी एक चेडूं जन्मा येता हावस बापून जीन्स घेऊन येता. तशी परब्रह्माची जीन्स पुरे गुण ना तर की जे बरें बरें कल्ल्यास की तें पुरे घेवन ती स्फुरण जावन आयल्या. तीच जावन तद्रूप जावच्या वचुल्यारी आमकां परब्रह्म मेळटा. कळ्ळें मागीर तें तिगल खरें स्वरूप. ती तिरोधान जाता. मागीर पार्वतीक सोदून सोदून सौंदर्य पळयता वचुली आनी मेळ्ळें कोण, शिवतत्व. शिवांत विलीन जालो त्यो. तशी अष्टधा प्रकृतीचे मूळ ते हे मूळ मायाच केवळ. सूक्ष्म रूप बीज सकळ मुळीच आहे. मुळांतूच जड पदार्थ चेतविते ते. ही मूळ माया जड पदार्थाक चेतन दिता. म्हळ्यार आपणाल अंश सगळे देहांत पिंडांत घालता. जे पिंडी ते ब्रह्मांडीक. पिंड इज रेप्लिका ऑफ ब्रह्मांड. सेम तशीच मध्य परमात्मा. ताजे भोवती कल्ले आमगल पृथ्वी. पृथ्वी एक एक सोलार सिस्टीम, सगळे ग्रह फिरता ती. त्या प्रत्येकाक एक सबग्रह असता. जशी चंद्र बिंद्र म्हणतात ते चंद्र स्वतः भोवती फिरता, ती पृथ्वी भोवती फिरतात. कडे पृथ्वी आणि सगळे त्या सूर्या भोवती फिरतात. सगळे ते ग्रह सूर्या भोवती फिरतात आणि सूर्य हे सगळे लटांबर घेऊन त्या गॅलेक्सींत फिरतात. आणि सगळे गॅलेक्सीज त्या परब्रह्माची भोवती फिरत असतात. म्हणजे हे जे सगळी सृष्टी आसा तांकां कोण चेतन दिता, मूळ माया. मूळ माया हो परमेश्वर. आमी ताका परमेश्वर म्हणटात. तो सगळं करता. निश्चळ परब्रह्म कले करना. आपणाक चेतन तांतू भरता त्या वेळार म्हणून त्या मूळ मायेक चैतन्य अशी सुद्धा म्हणटात. सूक्ष्म रूपे संकेते समजून घ्यावी. सौद ताका सूक्ष्म नाव दिल्यान त्यांनी केलेल्या कार्यावेल्यान. प्रकृती पुरुषाचा विचार अर्धनारी नटेश्वर. आता अर्धनारी नटेश्वर म्हळ्यार आमगेलो भवानी शंकर. आमगेले कुलदेव आमगेलो डिटी आमगेले भवानी शंकर. भवानी आसा, शंकर आसा. अर्धनारी नटेश्वर. प्रकृती पुरुष हे द्वैत खंयच्यान आयलें. परब्रह्मान द्वैत नाशिल्लें. इट वॉज अद्वैत. एकच वैजंत उता एकच. जाल्यार जेन्ना तें मूळ स्फुरण जालें
तांतू प्रकृती पुरुष हो विचार आयलो. द्वैत आयले आणि बामणाक बायल आवडटा, बायलेक बामण आवडटा अशें आयलें. आतां दिवस विंगडच म्हणा, बायलांक बायल आवडटा ती दादल्यांक दादले आवडटा, तरी दुसरे कपल्स असतात. जाल्यार तशी नाही, मूळ कले तरी अर्धनारी नटेश्वर, अष्टधा प्रकृतीचा विचार सकळ काही, गुप्त त्रिगुणांचे गूढत्व म्हणून संकेत महत्तत्व. हांगा तांणी सांगलें की ह्या मूळ मायेन तूं त्रिगुण म्हळ्यार सत्व रज तम हे त्रिगुण गुप्त रूपाने राबतात. ते गूढ असतात. त्यांनी ते गूढपणाक संकेताने तांणी महत्तत्व म्हणून नाव दिलें. म्हणून सूक्ष्म शुद्ध सत्वगुण हे सुद्धा गुप्त रूपाने थंयच वास करतात. गुप्त रूपे शुद्ध सत्व तेथेच वसे. सत्वगुण असतात जर ताज पेल्ल्याने शुद्ध सत्वगुण असतात, म्हणजे पारदर्शी रंग ताजो, सफेद नाही. एक कले तांबडो तमो गुण, हळदुवो रजो गुण आणि धवो हे कले आमगेलो हाजो सत्वगुण. जाल्यार ताज्याय पेल्याने रंगच ना ताका, तो शुद्ध सत्व. जेथून गुण प्रगटती तीस गुणक्षोभिणी म्हणती. ही ज्यान मूळ माया निर्माण जाली तिगल पोटांत एक चेरडू वाडता आशिल्लें, त्यामुळे त्रिगुण ते फुल्ल कन्सीव जायना पडे. जेन्ना फुल्ल तांगेली वाड जाली, क्षोभ जालो त्या गुणमयीक. गुणमयी ती निर्गुण नाही, ती गुणमयी. ती पोटांत सगळे गुण आसा ती. आणि भायर पडले म्हळ्यार स्फोट जावन एकदम जशी चेरडू भायर पडटा तशी ओ तांतू उर्जा आसा, म्हळ्यार ताकद आसा, शक्ती आसा, प्रचंड कलर्स आसा ती, रंग आसा ती, नाद आसा ती, ओंकार तांतू बिजाक्षर आसा ती, तांतू सृष्टीचे सगळे बीज तांत आसा ती गुणक्षोभिणी. क्षोभ जालो त्रिगुणांची रूपे समजती धन्य ते साधू. हे त्रिगुणाची रूप कोणाक कळटात की ते धन्य साधू म्हळ्यार. गुप्त रूपे गुणसौम्य म्हणून बोलिजे गुणसाम्य. साम्य म्हळ्यार समान, सौम्य रितीने आशिल्ले गुप्त रूपाने. सूक्ष्म संकेत अगम्य बहुता सकयचा. मूळ मायेपासून त्रिगुण जाले. आता चंचल एकदेशी लक्षण ते एका बाजू वता. वयर थान तोग गायल नाही, ते त्रिगुण ते तोगूच वता ती, वयर येणे वचना ती. प्रत्यय पाहता खूण अंतरी येते. म्हळ्यार मूळ मायेपासून त्रिगुणापर्यंत आशिल्ली जी तत्व आसा ती चंचल आसा ती आनी एकदेशी आसा. जाल्यार ती सर्वव्यापी ना ती, म्हळ्यार निश्चळ परब्रह्म सर्वव्यापी तशी ना ती. एकडे आसले अनेकडे ना. एक देहांत आशिल्लो आत्मविंगड, दुसऱ्या देहांत आशिल्लो आत्मविंगड. तें तत्व अंश, मूळ मायेचो अंश तीन घालून सगळ्यांक सचेतन गेल्या. तेमी तिका चैतन्य हांवें नांव आसा. आनी त्या मूळ मायेक तत्, तत् म्हळ्यार सह, सा आनी तत्. सह म्हळ्यार तोच राम, तोच कृष्ण, तोच ईश्वरू, भवानी आनी भवानी शंकरू सगळे. ताका बायलांगेली नांवां आसा ती देवी, भुवनेश्वरी सगळे नांव आसा ती, दुर्गा परमेश्वरी अशें सगळे. आनी चैतन्य दितले ते चैतन्य, सगळे भावनीक नांव आसात ताका. सत्य हें तें तीन पुरे नांव आसा ती. प्रत्यय पाहता खूण अंतरी येते. पुढे पंचभूतांची बंडे कडे त्या त्रिगुणांतान पंचभूत भायर पडली. पृथ्वी, आप, तेज, वायू, आकाश. वाढली विशाळे उदंडे, त्या हांतान उर्ज आशिल्ले ते उज्जाचे गोळे भायर पडले ते ओंकारांतान. आनी ते जण 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 ताका सेंट्रिफ्युगल फोर्स आशिल्लो, फिरच्या लागले जोर जोराने. आनी वर्सान वर्स हें जावन कड्डेर कड्डेर ते हबूर हबूर थंड जायत गेलो. तो सूर्य आतां अजुनी हांचो गोळ आसा उज्जाचो, तो फिरता आसा. अशी कितली सोलार सिस्टम्स आसात, करोडो करोडो गॅलेक्सीज आसा ती. म्हण तो ही मूळ माया तिका सृश्टी कितले व्हड आसा ती कल्पनेतीत तशी. वाढली विशाळे उदंडे, सप्तद्वीपे नवखंडे वसुंधराई. तांथावन एक पृथ्वी जन्म आयली. आता त्रिगुणापासून पृथ्वी वरी, दुसऱ्या जिनसाण्याची परी. आता हांगा दुसरें निश्चळ परब्रह्म आशिल्ले कडे चंचळ जालें, तांतू थांकल जालें. मूळ संकल्पांतान त्रिगुण आयले, त्रिगुणांतान पंचमहाभूत आयली.
पंचमहाभूतांत आणि त्रिगुण मेळणू कल जालें पृथ्वीचेरी दुसऱ्या जिनसान्याची परी आणि सृष्टी निर्माण जाली. दोन्ही जिनस या उपरी तिसरा ऐका. आता पृथ्वी कशी? पृथ्वी नाना जिनसाचे बीज. खंयचे नाना जिनस म्हळ्यार खंयचे? अंडज, जारज, श्वेतज आणि उद्बीज. कळ्ळें? श्वेदज जावंक ते स्वेद. तशी चारी खाणी चारी वाणी सहज निर्माण जाल्या. स्फूर्ती जाली. वाणी खंय राबली? हांगा. स्फूर्ती जाली. पश्यंती, मध्यमा आणि वैखरी. खाणी वाणी होती जाती, परंतु तैसीच आहे जगती. हे अगदी महत्वाचे वाक्य आहे समासाचे शेवटचे, की व्हेरी इम्पॉर्टंट. खाणी जाल्यो वाणी जाल्यो हे सगळे हांगा जन्म येता ती, हांगा तांगेल पालन पोषण जाता. हे पृथ्वीच तांगेल पालन पोषण करता. हांगाची मरता ती आणि पृथ्वीची देखता मोरून वता ती आणि त्या मातींतूच एक जातात. पृथ्वी रूप जाता ती, परंतु तैसीच आहे जगती. ऐसी होती आणि जाती उदंड प्राणी. तेमी थंय सगळें आमकां जाता वता सगळें जाता. तर आमकां जे खंय वचचो ना तें जावचें आमगेले तो इराद आसत. म्हणून हांगा राबया उदंड प्राणी. इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्य संवादे सृष्टी त्रिविध लक्षण निरूपण नाम समास दुसरा. श्रीराम. हे कळ काम ना जाल्यार फास्ट नुस्तें वचून उपयोग ना. म्हाका दिसता 2-2 समास घेवया, पण ते शक्य जायना. कित्याक म्हळ्यार समर्थ सगळें अशी वदोन घेता आसत आमकां कळका म्हळ खातीर. तरी आतां हें जें आसा हें आमकां कळका म्हणून आमी समर्थांगेल प्रार्थना करूया आनी समर्थ रामरायागेल प्रार्थना करतात. कल्याण करी राम राया कल्याण करी. कल्याण आमगेल कल्याण करचें काम रामरायाने समर्थांक दिल्या. समर्थ सगळी व्यवस्था करतात आणि हांव रामराया चरणाल्या बसयतात आणि प्रार्थना करतात. कळ्ळें? कल्याण करी राम राया कल्याण करी. जनहित विवरी जनहित विवरी जनहित विवरी कल्याण करी राम राया. तळमळ तळमळ होतची आहे हे जन हाती धरी. कल्याण करी अपराधी जन सुकतची गेले तुझा तूची सावरी दयाळा. कल्याण करी अपराधी असती मग जन मग हातात पाप तांगेले आपण इतले कष्टान तांकां म्हळ्यार तुगेले सोबतीनेची तुगेल मदतीने आपण तांकां इतल्यार त्या हाडल्या तुगेल चरणाल्या त्या हाडल्या. आतां तांकां आस्र दी देवा. तांकां कठीण जावन बसल्या. कठीण त्यावरी कठीण जाले आता न दिसे उरी. दिवस वायट असती. कोठे जावे काय करावे आरंभिली बोहरी दयाळा. कल्याण करी दास म्हणे आम्ही केले पावलो दयेसी नाही सरी. दयेसी नाही सरी दयाळा. कल्याण करी. कल्याण करी राम राया कल्याण करी. जानकी जीवन स्मरण जय जय राम जय जय रघुवीर समर्थ. ही प्रार्थना समर्थान केल्या हें तांगेल पसाय दान आसा. आमी तशी जावंका आमी कल मागका देवाल्या दी सगळ्यांगेल बरें करी. जे खळांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रती वाडो भूता परस्परे झडो मैत्र जीवांचे. दुरितांचे तिमिर जावो विश्व स्वधर्म सूर्ये पावो. जो जे वांछील तो ते लावो अखंडित आणि चला कल्पतरूचे आरव. देवा तांचे खातीर संतांगेली मांदी आडी चमकून तांतल्या यावो आनी तांकां उपदेश करो. तरी हें आमी जे कीर्तन पुष्प किंवा विवेचन पुष्प तें समर्थांनी घडोवन हाडलेलें रामरायाल कृपेने आनी तें तांगेल्या दोगां जाणांगेर चरणाचेर आमी सगळ्यांनी मेळून अर्पण करुया आनी साधकांगेल खातीर आमी प्रार्थना करुया. नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. ओम शांती शांती शांती.